नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पतलेश्वराय जय पताका स्वामी नमो जयपादाय जय सकळाकिन सुरव्याम आमगे जगद्गुरु श्रील प्रभुपादाल चरणारी मिगेल दंडवत अर्पण करता. ताजे नंतर मिगेल दीक्षा गुरु परमपूज्य परम करुणामयी जयपताका स्वामी महाराजाल चरणारो मिगेल दंडवत अर्पण करता. ताजे नंतर मिगेल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभुजी आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभुजी चरणार मिगेल दंडवत अर्पण करता. ताजे नंतर मुरलीधर चरण प्रभू आणि शकी चरण माताजी चरणार दंडवत अर्पण करता. लास्ट बट नॉट द लिस्ट आंग उपस्थित सकळ वैष्णवाल आणि वैष्णवी चरणार दंडवत अर्पण करता आणि प्रार्थना करता की मग आशीर्वाद दियाची आईची मग जी सेव दिला तेव्हा लाईक करची तशी मग आशीर्वाद दियाची. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. माताजीन सांगेल म्हणके आईची टॉपिक भारी इंटरेस्टिंग सेवा. प्रभुपादाने सांगशिले डिवोशनल सर्विस म्हणारी प्रीतिपूर्वक जाऊन सेव करका. एक प्रीती असका सेव करच्यान तू त्या भाव दवरनू आम्ही सेव केल्यार पळय ही एक मात्र सेव करूची वैष्णवाल की देवाल की सेव करूची आम्ही भगवत धामा पोवचा जाता म्हणून हिज डिवाइन ग्रेस प्रभुपादान सांगेल असं. आयची टॉपिक आमकां सगळ्यांक खातीर पळय मस्त महत्वपूर्ण. हो विषय अशी हे एक तत्व अशी सेवाचे तत्व अशी खंयच्यार पळय आमी जितलें महत्व दितात पळय तितलें उणें. सांगचे तात्पर्य म्हळ्यार आमकां कितनेय सेव करतना पळय आम्ही लायटली घेवचे नज ग्रांटेड घेवचे नज सेवा. आमगेल भाव आसता कसं म्हळ्यार कशी आम्ही देवाक आणि वैष्णवाक सेव करून प्रसन्न करचे म्हणून आमगेल भाव आसता. तशी भाव दवरून जेन्ना आमी सेव करतात पळय ती सेवा फलीभूत जाता आणि आमकां भगवत धामा वचपाक आमकां एक सुलभ मार्ग आमकां मेळटा. शास्त्रांतू नाना नमनाचे गौरव केला. शास्त्राने सांगला गौरवाचे देवाले नावाच गौरव कसं नाही महिम कसं नाही देवाले धामाच गौरव कसं नाही ताची महिम इम्पॉर्टन्स कसं नाही देवाल कशी आशिल्लीची देवाल इम्पॉर्टन्स कशी आमकां शास्त्रांत बरयलेलें आसा. ताचे नंतर एकादशीच महत्व कसं नाही अशी नाना नमनाचे आमगे शास्त्रांतू महत्व सांगून आसा. जाल्यार ही सगळ्यांतू पळय महत्व सेवा आणि सेव कोणाल करका म्हणून आमकां गोतस का देवाल करका ना जाल्यार देवाले शुद्ध भक्ताल करका. आम्ही देवाल अंश आणि आमगेले एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन कसं नाही देवाल वटू आम्ही देवाल दास सर्वंट आणि एक सर्वंटाल काम कसं ना
मालिकाला सेव करचे जाल्यार हे भौतीक जगतांतू लोक हांगोत ना कोणाला सेव करका म्हणून त्या निमित्त आम्ही हांग विंगविंगड लोकांक मागीर सेव करता बसता ते बायल बामणाला सेव करता बामूण बायलेल सेव करता बामूण आनी बायल मेळून चेडू सेव करता ती तांगेले आनमाल सेव करता ती कामार गेल्यार आमी आमगेल्या बॉसाल सेव करता ती कोण समाजाल सेव करता कोण देशाल सेव करता सेव करची प्रवृत्ती आमकां आसा कित्याक म्हळ्यार तें आमगेलें कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन आमगेलें इटर्नल कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन तेंची एज अ सर्वंट जाल्यार देवाल सेव कर नशी आमी बाकी सकळाल सेव करता ती बट वी आर डुईंग सर्वीस आमी सेव करता ती खंयच्याय ह्या जगत्यांतू खंयच्याय एक अशें मनीस ना कोण सेव करना एक वरकेन मनुष्य अशी ना भक्ताल सेव केल्यार पळय देवाल सेव केल्यार देवाल किना भक्ताल सेव तें चड इम्पॉर्टंट जे आमी भक्ताल सेव करतात पळय तेन्ना आमकां आमगेल मन आमगेल चित्त आमगेल देह हे पुरो शुद्ध जाता एक पर्सनल एक आमगेलो एक्सपिरियन्स आसता पुरा जाणांक खंयचे दीस आमी भक्ता लायक करून सेव करतात पळय ताची नेक्स्ट डे आमगे जपांत वरकेन मन लायक लागता हे आमकां पुरा जाणांक अनुभव जावन आसा पुरो देवाल सेवांतूय मागीर मन लागता घरकड आमी अर्ची विग्रह देवाल कपाटाक देवाल सेव करता तांतूय वरकेन लायक मन लागता फुडले दीस आमी कोणालाय सेव केल्यार भक्ताली शुद्ध भक्ताल सेव केल्यार तशीची शुद्ध भक्ताले मनस्पूर्वक सेव करता राबल्यार पळय प्रितीरी आमी भक्ती मार्गांतूय मुखार वचेत बट आमकां कळका कसन कळका म्हळ्यार शुद्ध भक्ताले महत्व कसन शुद्ध भक्ताक कशी आमी प्रसन्न करूंक जाता म्हणून हे आमकां विशय कळका त्या कळले नंतर आमी जेन्ना सेव करतात पळय तेन्ना आमी आमगे भक्ती मार्गांतूं मुखारी वचेत म्हणून आचार्यगण सांगता ते वृंदावनदास ठाकूर चैतन्य भागवत आमकां सांगता ती भागवत तुलसी गंगा भक्त जने चतुर्दा विग्रह कृष्ण एई चार सने कसं ना भागवत तुलसी गंगा भक्त चार जने चतुर्दा विग्रह या चार्यंत पळय देव निरंतर आणि नित्य वास करता कसं म्हणावं तुलसी भागवत गंगा आणि भक्त या चार जणांतू देव निरंतर नित्य वास करता आता चार विग्रह विराजमान आस म्हणा केलो जण सांगताली जी केलो जण सांगता ती राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वरकेन आसता ती केले जण सांगच्या पुरो ती जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी सुदर्शन केले जण सांगच्या पुरो ती वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न आणि शंकरषण त्यावेळेस ओके त्यावेळेस राईट जालारी त्यावेळेस करेक्ट जालारी ह्या भौतिक जगतांतू ह्या बद्ध अवस्थांतू बद्ध अवस्था म्हळ्यार कंडिशन सोलांत आमगेली अवस्था कसं ना तांतू दाखवून आमकां भायर पडका जाल्यारी वृंदावनदास ठाकुरांनी हे चार सांगला पळा विग्रह
तांगेल आम्ही सेव करता हे 4 विग्रह प्रत्येक युगांतू देव कृष्ण हे 4 विग्रहांतू नित्य निरंतर वास करता. ज्याला कलियुगांतू स्पेशली चढावत जाऊन देवाने एक 4 विग्रहांतू वास करतात. देव वास करता. आता आम्ही देवस्थानांतू देवालय विग्रहाक आम्ही पूजा अर्चना वंदना पुरा करतात. जाल्यार त्या विग्रह खंयचे आसता, फातराचे आसो की धातूचे आसो की मातयेचे आसो, त्या विग्रहाक पूज करता जाल्यार तातूंत प्राण प्रतिश्ठ करता. प्राण प्रतिष्ठ केले नंतर मात्र ती मूर्ती विग्रह जावची. त्या आयडॉल डेइटी जावचे. प्राण प्रतिष्ठ जाले नंतर ताजी फुडें जायना. ताजी फुडें तांतूं केल्यार ताचें काही प्रयोजन ना. मग देव तांतूं वास करना न्ही. वास कर न्ही देवाने त्या विग्रहांतूं वास करचे तेन्ना प्राण प्रतिष्ठ केले नंतर मात्र. जाल्यार हे 4 तुळसी भागवत गंगा आणि भक्त हांकां प्राण प्रतिष्ठ करता म्हणना. कितें म्हळ्यार तांतूं ऑलरेडी देवाल नित्य निरंतर वास आसताची. तसल्यार आमी हांगी फक्त भक्त न्हय, तुळसी भक्त, भागवतम देवाल स्वरूप, वाङ्मय स्वरूप, लिटरेचर स्वरूप, ते स्क्रिप्चर स्वरूप भागवतम. गंगा देवालय अंगुष्टा बोट्टा दाखवून आयला पायाच्या. आणि भक्त देवाल भक्ती करता ती. तर आम्ही आमगेल सेव करका, आमगेल वरिष्ठ भक्ताल सेव करका, तुळशील सेव करका, भागवतमाल सेव करका, भगवद्गीताल सेव करका, गंगाल सेव करका. जितना आम्ही करतात पळय मनस्पूर्वक तितना आमकां उद्धार जावचो खंडीत. आमकां देवाल प्राप्ती जाता. आम्ही भगवत धामा पावच्याक आम्ही फाव जाता ती. आता फर्स्ट तुळसी. आता तुळसी महाराणीला सेव करून मात्र आमगे सक्कड पाप आस पडा. ह्या जन्माचो असो की आमगे फुडल्या जन्माचो असो, ते पुरा पाप आस पडा जळणू भस्म जाता, राख जाता त्या जळणू. आता तुळसी सेव आमकां पुरा नाको तसं कसं करचें म्हणून. तुळसीक साफ दवरचे, क्लीन करचे की तुळसी आमगे त्या कोंडी असता पळय त्या कोंडीक लायकन साफ क्लीन दवरका. तुळसी महाराणीक वरकेन क्लीन दवरका. तिक नित्य जल अर्पण करका. तिगेले वंदन करका तुळसीले डेली. परिक्रम करका तुळसीली. तिक दंडवत करका, पांय पडका तुळसीले. हे पुन्हा नाना नमनात सेवा. शास्त्रांत सांगता ती तुळसील पानाक स्पर्श केल्यार पळय, तुळशीले पानाक मात्र स्पर्श केल्यार पळय आमगे देह शुद्ध जाता म्हणून सांगता ती शास्त्रांत. तुळसील वंदना केल्यार तुळसीले आमी गळा कंठी माळ घालतात पळय तेन्ना यमदूत वरके नाही त्या जिवा लागीं येना. यमदूताके कळता की हो मिगेल कंट्रोल राखून भायर गेला कितें म्हळ्यार लागेल गळान तुळशी कंठी आसा म्हणून, तुळसी माळ आसा म्हणून. तेन्ना आमी इतलें मनस्पूर्वक प्रीतीपूर्वक आमी जेन्ना तुळसी महाराणी सेव करतात पळय तेन्ना तुळसी महाराणी आमकां एक फळ दिता. तें फळ कसं म्हळ्यार कृष्ण प्रेम. कित्याक म्हळ्यार तुळसीक आमी कृष्ण प्रेम प्रदायिनी सांगतात न्हय. तिगेलें आसूच कसं ना तुळसी लागीं कृष्ण प्रेम.
जेन्ना आम्ही तिक लायक सेव करतात तिगेल पळा मनस्पूर्वक करका प्रीतीपूर्वक करका तिथनं तुलसी महाराणी स्वतः प्रसन्न जाता आणि तिगेला असतं कसं ना कृष्ण प्रेम कोणाला कसं नासतं त्या तिथलीच नव्हता तिथनं तुळशी महाराणी प्रसन्न जाऊन आमका कृष्ण प्रेम दिता म्हणून सांगता ती. सेकंड गंगा. आदि शंकराचार्य कसं सांगता ती जय जय गंगे हर हर गंगे. गंगा न्हंय ती आईला खंय दाखवून देवालय पाययाचे अंगुष्टा बोटा दाखवून आयला म्हणजे कितली पवित्र असताल ती किती शुद्ध असताल ती. तेन्ना आम्ही तिगेल उडगास मात्र केल्यार पळय वचका म्हणना गंगा न्हयला वचका म्हणना खंय बैसील कडेन गंगा आल्या उडगास कर न्हू तिक नमन केल्यार तिक तिक पांय पडल्यार पळय तिगेल नाव घेतल्यार आमगेल उद्धार जाता आमगेल चित्त शुद्ध जाता म्हणून शंकराचार्यान सांगला वचका म्हणना गेल्यारी तांतू आमी बुडकी लायता ती त्या आसता ती जाल्यार कोणा वच्चा जायना पळय. विश्वरूप प्रभून सांगचे आशिल्लें तांणी केलोपटी सांगला आमकां मिटिंगान तांणी. आतां आमगेल घरकडे 7 नदी कशी वास जाता जायना जाल्यार आमी जेन्ना न्हाताना आमगेल बाल्टींत उदक आसता त्या उदकांत तूं बोट घालून जेन्ना आमी ते मंत्र सांगतात पळय गंगेच यमुनेच गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधू कावेरी जलेस्मिन् सन्निध्यम कुरु हे सांगतात पळय तेन्ना आमगेल बाथरुमा भितर वरकेन ते 7 नदयेचे वास येता आणि आम्ही मागीर त्या 7 नदीन तो आम्ही न्हावयेत म्हणून विश्वर प्रभून सांगचे आशिल्लें आमकां. आम्ही डेली न्हाताना बाल्टीन तूं उदक भरल की बोट घालून त्या उदक शुद्ध करका हे श्लोक सांगून तेन्ना त्या 7 नदयेचे वास तांतू जाता. आतां तेन्ना आमकां गंगा लावचका म्हणना जाल्यार थंय तिगेल उडगास केलो ना तेन्ना आमगेलें चित्त रगूर 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 शुद्ध जाता वता म्हणून सांगता ती. तशी तिन्नीचे भागवतम या भगवद्गीता. आता भागवतमाला सेव आम्ही कशी करच्या भागवतमाला सेव आम्ही करता ती वाजून एवरी डे नियम करका आम्ही एक नियम धर का आम्ही एवरी डे एक पान जाल्यार एक पान एक श्लोक जाल्यार एक श्लोक वाजितात म्हणून आम्ही नियम करका वाजितातीच म्हणून नियम करका. भागवतम वाजून भागवतम ऐकून ऐकलेल कोणाक सांगून भक्ताल वटू बैसून त्या भागवता विषयी चर्च करून ह्या पुरा केल्यार पळाशी पुरा तेन्ना आम्ही ताजो अर्थ कसो म्हळ्यार आम्ही श्रीमद भागवतमाला सेव करतात म्हणून ताजो अर्थ वाजून ऐकून सांगून कोणाले कोणाक ऐकले कोणाक आम्ही सांगता सांगून आणि मागीर भक्ताल वटू बैसून त्या विशयार चर्च करचे. जेन्ना आमी हे सक्कड करतात पळय तक्क सांगतात आमी श्रीमद भागवतम जावं भगवद्गीता जावं चैतन्य चरितामृताला सेव करतात म्हणून सांगतात. आणि चारीच म्हळ्यार भक्त भक्ताल सेव करचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार सगळा किना आता तुलसी महाराणी इम्पॉर्टंट वय नो डाऊट तांतू काही येना जाल्यार भक्ताल सेव करतात पण आमकां एक ताजे एक विंगड अनुभव जाता. कित म्हळ्यार थंय रेसिप्रोकेशन असता. सिनियर डिवोटीसा वटू आमी कशें सेव करता एक रेसिप्रोकेशन असता एक लविंग इंटरॅक्शन असता ताचो अनुभव विंगडाची. देव स्वतः सांगता
अहम भक्त पराधीनो. हांव मिगेल्या शुद्ध भक्ताल हाताची कटपुतली म्हणून सांगता देव स्वतः. पराधीनो, त्यांनी जशी नांचितात पळा तशी हांव नांदता म्हणून देव सांगता. भक्ताल सोडा ती कोण कंच मनीसू देवाला भक्ताल सेव करता पळा तागेल वरकन उद्धार जाता म्हणून देव सांगता. हांव तागेल वरकेन हांव पराधीन जाता. कोणाला? देवाल भक्ताल नाही, देवाला भक्ताल तागेल वरकेन सेव केल्यार पळा देवाक भारी खुशी. तागेल भक्ताल कोण सेव करता पळा तेन्ना देवाला एक विंगडची तागेला आनंद. देवाक मस्त खुश जाता. पद्मपुराणांत एक सांगिल्लें आसा. एक पाटी पार्वती मातान शिवजीक निमगिल्ल्या आमी कोणाला आराधना करका म्हणल्यार मुख्य कोण आमी आराधना कोणाला करका म्हणून पार्वतीने शिवजीक एक क्वेश्चन घाला. तेन्ना शिवजी लायक आन्सर दिता. शंकर कसं सांगता? आराधना नाम सर्वेशम. आराधनांतू सगळ्याकिना सर्वेशम. मुख्य कोण म्हणारी? विष्णूर आराधनम परम. विष्णूल आराधना करचें हें परम. तितलें आयकल सत्तान पार्वतीक मन आणतू शिक्के हें जालें. तिने शिवजीक सांग न्ही जाल्यार मन आणतू ती एक आलोचन करता आशिल्ली. अरे हांव तुमगेलें नांव घेतला. मनान तूं सांगता ती हांव तुमगेलें नांव घेता. हांव विष्णू नांव घेना. विष्णूला आराधना करना. हांव तुमगेलें आराधना करता. मिगेल बाब म्हणून तुम्ही मिगेल बाब म्हणून तर मिगेल कसन गती जाता. म्हाका कसन मेळटालें हांव तुमगेलें आराधना केल्यार म्हणून तिगेलें मन आनी एक प्रश्न, एक डाऊट. शंकर देव न्हय ताका पुरा कोत तसं कोण कसन आलोचन करतात म्हणून. तेन्ना ताणें ताका कळ्ळें ही कसन आलोचन करता पार्वती. तेन्ना सेकंड लायन थर्ड लायनान कसन सांगता? तस्मात परतरम देवी तदीय नाम सम अर्चनम. तस्मात म्हळारी परंतु जलारी परतरम देवी हे देवी तदिया म्हळारी भक्ताली. कोण विष्णूल भक्ताल नाव घेतला भक्ताल सेव करता पळय ते आनीकय चांग देवाल आराधना करची की ना भक्ताल सेव करचे आनी चांग. हें पद्मपुराणांतू शिवजील आनी पार्वतील मध्ये जाल्लो संवाद. देव स्वता सांगता मिगेल की ना मिगेल भक्ताल सेव केल्यार म्हाका चड खुशी जावची. हांव प्रसन्न जावचें मिगेल भक्ताल सेव केल्यार. आनी त्या भक्ताल सेव केल्यार पळय त्या जीवालय मोक्ष ताकाय उद्धार जाता. ताकाय भगवत नाम प्राप्त जाता. आता कालिया स्टोरी आमकां पुराणाक वता तसो. कालिया यमुनांत आशिल्लो. कसन केला ताणें देवाल खातीर? कांय ना. उलटा यमुनांत ताणें विष सोडचें आशिल्लें आनी त्या विष पिवन कितें जाण मेल्ली ती. मागीर देवान तांकां आपास दृश्टिपात करून तांकां जीव दिला वय. ताका विष पिल्लात न्हू पुराणान. तागेलें काम तितलें आशिल्लें हांवें कालियाला. आनी ताणें देवाल नांव केदें घेतला हांवें घे न्ही. जाल्यार लास्टाक जाल्लें कसन तागेल फणारी तागेल मात्यारी कृष्णार पदचिन्ह आशिल्लें वय न्हू. कित्याक? त्या कालिया नागाला नागपत्न्या निमित्त
तेगेल बायले निमित्त तेगेल बायलान सुमार बायल आशिल्ली ताका तेगेल बायलान देवाल नामस्मरण घेवचें आशिल्लें. तांणी देवाल वंदन करचें आशिल्लें. कालियाल बायलान कालियान कांय करनी जाल्यार ताका मोक्ष मेळवय न्हू. तेगेल मात्तारी तेगेल फन्ना वयरी तेगेल मात्तारी देवाल पदचीन आयल म्हणा वय न्हू. कित्याक म्हणारी ताणें तागेल्या बायलांक केन्नय आड पाय करनी, तुमी देवाल नांव घेवचें नच म्हणून सांगनी. तितलें मात्र केलां ताणें तागेल बायलांक केन्नय सांगनी तुमी देवाल नांव घेवनाकात म्हणून तें सांगनी. तांणी करतना ताणें तांकां करच्या सोडला. तितली सेवता केली देवाल खातीर. बाकी ताणें देवाल कांय करनी जाल्यार ताका देवाल तागेल मात्तार तागेल देवाक पदचिन्ह मेळ्ळा. कित्याक म्हळ्यार ताणें देवाल भक्ताक सपोर्ट केला. तितलें महत्व पळय. देवाल भक्ताल आमी सेव करचें महत्व कितलें पळय. श्री रूप गोस्वामीन सांगिल्लें आसा, अघटन घटन प्रति अशी शक्ती. अघटन म्हळ्यार इम्पॉसिबल आशिल्लें पॉसिबल जाता. घटन देवाले भक्ताल तुमी सेव केल्यार इम्पॉसिबल आशिल्लें अघटन घटन जाता. इम्पॉसिबल आशिल्लें पॉसिबल जाता. केन्ना जेन्ना तुमी मनस्पूर्वक देवाल भक्ती केल्यार. तितलें करता तुमी आनी कांय देवाल भक्ताल भक्ती सेव करात तुमी. तितले वरकेन केल्यार पळय आमकां उद्धार जाता. तशेंच सार्वभौम भट्टाचार्याल कसं न्हय तागेल जावय आशिल्लो अमोग सार्वभौम भट्टाचार्याल जावय तो. एक म्हणटा चैतन्य महाप्रभू तांगेल घरकडे सार्वभौम भट्टाचार्य घरकडे प्रसाद ग्रहण करताना अमोग आयलो. अमोगान मागीर कितलो सवला चैतन्य महाप्रभूक. कज्जे नमना संन्यासी हो इतलें खाता गृहस्थाल घरकडे इतलें खाता ती हांगा राबता आनी कितलो म्हण नाना नमना ताणें उलटा सिधा पुरा देवाक उलयलो तो चैतन्य महाप्रभूक. तेन्ना चैतन्य महाप्रभून खंय सांगलें तेन्ना आयकून हाक कोपू सार्वभौम भट्टाचार्याक आनी तो होड बड्डी घेवन तागेले मागची धांवला मारूक अमोगाक. तेन्ना चैतन्य महाप्रभून खंय सांगलें सार्वभौम भट्टाचार्याक आसो सोडी तो सांत मारका म्हणना. कित्याक म्हळ्यार देवाक तागेल लील उडकास आयलें. देव सान आसतना 5 वर्सांचो आसतना तांगेल घरकडे एक ब्राह्मण आयिल्लो. तेन्ना ताणें जगन्नाथ मिश्राक आनी सांगिल्लें आशिल्लें म्हाका देवाक भोग लावका. मागीर सची माताजीन पुरा धान्य आनी दिवन ताका भोग आनी लायतना तो सांगता गोपाळाक प्रार्थना करता तो एक गोपाळा मिगेल भोग तुमी ऑफर करा ऑफर केला हांव तुमकां तुमी एक्सेप्ट कराची खायाची तुमी. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू तो सांज चेडू ते निमाय म्हणून आशिल्लो ताणें येवन मागीर ते खावचें आशिल्लो. ते 2-3 पंत जाल्ले. ते 2-3 पंत जाले नंतर जगन्नाथ मिश्रा चैतन्य महाप्रभूक बिश्टोवच्या लागली निमायक. तेन्ना तो ब्राह्मण कंठी गोपाल तो ब्राह्मण आशिल्लो ताका कंठी गोपाल विग्रह सेव करता आशिल्लो. त्या ब्राह्मणान जगन्नाथ मिश्राक हें सांगिल्लें आसो सोड ताका तो सांज चेडून म्हणून. ती लिला चैतन्य महाप्रभूक आतां उडका जाली अमोगा टायमार. तेन्ना अमोगाक सांगता चैतन्य महाप्रभू सार्वभौम भट्टाचार्याक सांगता ना आतां सोड ताका मार नाका ताका तो सांगता. जाल्यार मागीर कसं जालें अमोगाले वक्षस्थलारी हृदयारी चैतन्य महाप्रभून हात लायले की तागेले भितर कितलो अनर्थ आशिल्लो पळय कितले मत्सरी आशिल्लो पळय एनवी जेलसी आशिल्लो पळय पुरो अनर्थ तागेले भायर आयलो. आनी देवाल वयर प्रीती एक दया तागेले भितर आयली
आणि मागीर तो देवाल नांवाच्या नामस्मरण करून एकदम अष्टविकारताक येवचें आशिल्लें. गवजी घालची की, रडची की, हासची की, देवाल प्रेम निमित्त. आता अमोक कसं नाशिल्लें क्वालिफिकेशन. ताण सावला चैतन्य महाप्रभूक, त्याला क्वालिफिकेशन कसं नसेल तागेलें काय ना. ओन्ली क्वालिफिकेशन कसं म्हळ्यार सार्वभौम भट्टाचार्याला जावं येतो. अँड सार्वभौम भट्टाचार्य वॉज कम्प्लिटली डिवोटेड टू चैतन्य महाप्रभू. तितलें क्वालिफिकेशन तागेलें, तितलें क्वालिफिकेशन ताका उद्धार जाला तागेलो. इम्पॉर्टन्स आमकां कळका, भक्ताल इम्पॉर्टन्स आमकां कळका, आणि त्या लेकार आमी भक्ताल सेव करता. तेन्ना आमगेले वरकेन उद्धार जाता. आमकां डायरेक्ट देवाल सेव करचें जायना जाल्यार रडना, इम्पॉर्टंट नाही. देव स्वता सांगता मिगेल सेव करचें की ना, तुम्ही मिगेल भक्ताल सेव करा ती. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. तेन्ना आमकां हक्क मस्त इम्पॉर्टन्स दिवका, जोर दिवका. आमकां केन्ना सेव आमकां चान्स मेळटा पळय, आमी सेव सोडू नज एट एनी कॉस्ट. आमगेले भरपूर प्रयत्न आसका, भरपूर प्रयास आसका सेव करच्यान तूं. आता आमी डेली माळ करता, ती माळ करताना आमी एक एक बिडार आमगेले मंत्र सांगतात पळय, ते कसं सांगतात आमी. राधा राणीक आमी रिक्वेस्ट करताची. हरा म्हळ्यार कसं ना, हरे म्हळ्यार राधा राणी न्हय. आमी राधा राणीक रिक्वेस्ट करतात म्हाका सेव दिया ती. तशी 108 वेळा आमी एक माळ करतात, त्याची आमी 16 माळ करतात मिनिमम. तेन्ना 1728 टायम्स आमी राधा राणीक सांगतात म्हाका सेव दिया ती, सेव दी, सेव दी, सेव दी, सेव दी म्हणून आमी रिक्वेस्ट करतात ती. आणि जेन्ना आमकां सेव येता तेन्ना आमी सांगतात म्हाका न्हय ताका दी, म्हाका न्हय ताका दी. तशी जावचें नज. आमकां जेन्ना सेव चान्स मेळटा पळय, आमी वी शूड ग्रॅस्प इट. आमी दोन्ही हात मुखार करून सेव घेवका. आमगेर भाव तशी आसका. केन्नाय सेवाक निग्लेक्ट करूं नज. केन्नाय कितली सान सेवा आसो, सेवान कसं सान ना, कसं होड ना. व्यासासनार बैसून खंयची भक्त क्लास दिता पळय, भागवतमाक क्लास दिता, भगवद्गीता क्लास दिता, चैतन्य चरितामृता क्लास दिता पळय, तेही सेवा आणि भक्ताले प्रसाद जाल नंतर, प्रसाद खाऊन जाल नंतर कोण त्या प्रसादाची आयदनांनी घासीत पळय, त्या सेम सेवा. तातूंत कांय अंतर ना, सेम इम्पॉर्टन्स तितलेची. अशी नाही क व्यासासनार बैस म्हणून ती होड सेवा, तातूंत देव चड प्रसन्न जाता, हांव आयदन घासिता मिगेल देवाल दश्टी पण ना 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 त्या ना. खंयची सेवा आसो इट इज इक्वली इम्पॉर्टंट देवाल खातीर. तातूंत कांय फरक ना. तुम्ही आमी देवस्थान क्लीन करता ती, कोयर काडटाची, पुसिताची, आणि भितर विग्रह कोण आरती दाखयता, त्या काही फरक ना. तातूंत सेम इम्पॉर्टन्स. त्या ओनली इम्पॉर्टंट इज मनस्पूर्वक, प्रीतीपूर्वक सेव करका. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. द बॉटम लाईन त्याची. तोंड वांकड कर न्हू, त्या पुरो करच्यान सेव करताना तुमगेला जायना जाल्यार सेवा, तुमगे सिनियर अकाउंट तुमकां सेव दितात पळय, तांकां लायकन सांगका. हा म्हणून मागीर करचें जायना त्या पुरा करचें नज. यू शूड बी व्हेरी प्रॉम्प्ट अँड फ्रँक. जाल तितलं आमी सेवाक ना सांगूक ना, आमी सांगच्याक नज ना. आमकां जाल्लें तितलें आमकां प्रयत्न करता आमी सेव करतात म्हणून. जाल्यार ड्यू टू सम केस, इन सम केसीस केलोपटी आमकां जायना, तेन्ना आमी डायरेक्टली ते अप्रोच करून सांगता या म्हाका जायना, तुमी आनी कोणाक दियात ती. बट दॅट शूड नॉट बी द हॅबिट. ता मागीर प्रत्येक वेळा करचें नज. वन्स इन अ वायल केलोपटी जाता, समटायम्स जाता, करूं जायना. बट तेन्ना आमी डायरेक्ट वचून तें सांगता. आमगेले मनान तूं दवर न्हू, तांणी आमकां दिता तांणी आमी सांगना ती, हांव विंगडाक सांगून करयता ना ना ना, त्या पुरा करचें नज. त्या पुरा करचें नज. आमकां जाल तितलें आमी सेव करता, आणि जायना जाल्यार आमी इमिडिएटली सांगता, विदाउट सेकंड थॉट, विदाउट एनी कन्फ्युजन. तांकांय कन्फ्यूज करूं नज, आमी कन्फ्यूज जावचें नज. एक पंता एक भक्तिविनोद ठाकूराला चमकलो आणि म्हणाल म्हाका तुम्ही राधाकृष्ण विशया काय सांगा ती. मग ऐकू का?
तेन्ना भक्ती विनोद ठाकूर सांगता मिगेल तितले योग्यता ना, मिगेल क्वालिफिकेशन नाही तितलें. एक काम करी, तू मिगेल गुरु महाराज आस पळय, श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराजात तांगेला वस, तांणी तुका सांगताली राधाकृष्णा विशीं. तो भक्त चमकलो श्री जगन्नाथदास बाबाजी महाराजा लागीं आनी ताका सांगलें, तांकां सांगलें ताणें अशी अशी म्हणून म्हाका राधाकृष्णा विशीं आयकूं का म्हणून, म्हाका श्री भक्ती विनोद ठाकुरान तुमगेला पेटयला म्हणून ताणें सांगलें. जगन्नाथदास बाबाजी महाराजान आयकलें. मागीर होबूर ताका म्हळें, वस मिगेल उद्यान आस पळय, गार्डन आस पळय, थंय सुमार रोप झाड सानसान तुळस आनी पुरो आसा, त्या पुऱ्या झाडाक आनी उदक घालून यो बस म्हूण ताका पेटयलें. आतां तो आलोचन करता राधा कृष्णाले आयकुच्याक आनी हे रोप्यांक झाडाक सानसान फुलां झाड आनी आसता ताका पुरो उदक घालचें कसन कनेक्शन म्हणून तागेलें मन तो विचार करता. जाल्यार कांय उलयना. तांणी सांगलें म्हणून तो उदक घालचें, उदक घालूं चमकलो. तशी करता करता एक दिवसू, एक वारू, एक म्हयनो जाता जाता 6 म्हयने जाले. जगन्नाथदास बाबाजीन ताका कांय राधाकृष्ण विशय कांय सांगनी आनी तो उदक मात्र घालता आशिल्लो ताका. लास्टाक मागीर तो आलोचन करता 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 मागीर आपास भक्ती विनोद ठाकुरा लायलो आनी ताणें निमगिलें. ताणें सांगलें भक्ती विनोद ठाकुराक, हें कसं न्हय, हांव थंय राधाकृष्ण विशय आयकुच्या चमकलो 6 म्हयने जाले. 6 म्हयने दाखून जगन्नाथदास बाबाजी महाराज म्हाका तागेलें तुळशी रोंपपाक आनी पुरा फुलझाडाक आनी पुरा म्हाका उदक घालूंक सांगता. कसन कनेक्शन हें? तेन्ना भक्ती विनोद ठाकूर व्हेरी ब्युटिफूल आन्सर दिला. आयकूं का हें आन्सर? व्हेरी नायस आन्सर भक्ती विनोद ठाकूर दिता. तेन्ना तो कसन म्हणटा, तो एक सेंटेन्स कसन घालता, फुलाक आनी झाडाक आनी उदक घालता जाल्यार मिगेल घरकडे घालता आशिल्लो. मागेल घरकडे सुमार झाड आनी आसा, तुळस आसा, थंय घालता आशिल्लो. हांग जगन्नाथदास बाबाजी उद्यान येवन घालका म्हूण ना आशिल्लो हांवें म्हूण तो भक्ती विनोद ठाकुराक सांगता. तेन्ना भक्ती विनोद ठाकूर कसो लायक आन्सर दिता, वय तें वय तुगेलें घराच्या उद्यानान तूं दिवेत आशिल्लें उदक आनी तुगेल तुळशी रोंपपाक की फुलाच्या झाडाक आनी पुरा तूं दिवेत आशिल्लें वय, जाल्यार तें मागीर तुगेलें कर्म म्हणून नोट जाता आशिल्लें. तर पुण्य कर्म आनी पाप कर्म आसता त्या कर्मान तुगेलें तें नोटिफिकेशन जाता आशिल्लें. कित्याक म्हणल्यार तूं तुगेल मन आशिल्लें, तूं केला तुगेल मन आशिल्लें, तुगेल फुलझाडाक तूं उदक घालका म्हणून तूं घालता आशिल्लो. जाल्यार अंग तूं कसं जालें, अंगा तुवें मन नातला रे, तूं एक वैष्णवाल सेव केला. तुका मन ना उदका घाल, तूं आयला खंयच्या खातीर आनी तूं कसं काम दिला, तुका मन ना जाल्यार तूं एक वैष्णवाक प्रसन्न करच्याक तूं मन नातिल्लें पळय त्या झाडाक आनी रोप्याक आनी तूं उदक घालला पळय, ताजे निमित्त तुका उद्धार जाता मुखारी. आतां कळना तुका. मागीर त्या भक्ताक वापास भक्ती विनोद ठाकूर आनी जगन्नाथदास बाबाजी महाराज ते पेटयले आनी मागीर तेच जगन्नाथदास बाबाजी महाराज कृष्णा राधाकृष्ण विशीं ताका थोडेपणी सांगिल्लें आशिल्लें. म्हळ्यार भक्ताल सायम करची तितली इम्पॉर्टंट. आमगेल बेस, आमगेल फुल भक्तीच फाउंडेशन आस पळय सेवा. आता आमी माळ करतात म्हळ्यार तेवूय एक सेवाची. देवाक भोग लावचो ती एक सेवा. देवाल देवस्थान साफ करचें, पुसूचें, कोयर काडचें हें पुरो सेवा न्हय. आमगेल भक्तीच फाउंडेशन सेवा. आनी आमगेल भक्ती आनी खंयचेय बिल्डींग आमी बांदितना फाउंडेशन स्ट्रॉंग आसता. फाउंडेशन स्ट्रॉंग नातला रे त्या बिल्डींग केन्नाय पडतालें. तशीची आमगेलें भक्तीची फाउंडेशन सेवा. आमगेल सेवा एकदम स्ट्रॉंग आसता. स्ट्रॉंग म्हळ्यार इतलें स्ट्रॉंग आसता मुखारी आमगेल भक्ती वाडटान पळय. कितलेय वार येवो, टॉर्नेडो येवो, कसं नाही येवो, आमगेल भक्ती तेन्ना आमगेली आमी पळोवनात भक्ती दाखोवन
भक्ती आमगे स्ट्रॉंग राबता ती कितें म्हळ्यार आमगेल सेव आमगेल फावंडेशन आसा पळय तें भयंकर स्ट्रॉंग आसता आनी तें स्ट्रॉंग जावचें सेव करून मात्र जावचें. सेव करताना आमगेल्यान तो एक ह्युमिलिटी आसता, विनम्रता आसता, भारी विनम्रतापूर्वक आमी सेव करता, संपूर्ण आत्मसमर्पण आसता, कंप्लीट सरेंडर आसता. खंयचोय डाऊट क्वेश्चन मार्क आमगेल मना येवच्या नज. एक सिनियर शुद्ध भक्तान एक शुद्ध भक्तान सिनियर डिवोटीन शुद्ध भक्तान आमकां सेव दितना आमी तांगेल खंयचे हाजेर डाऊट करूं नज, प्रश्न करूं नज. आमचे कडेन जाता जाल्यार आमी हां सांगता इमिडिएटली. तेत आमकां अशी न्हय तशी न्हय आमगेल आमकां जशी जाय तशी तें करचें नज. तांकां तशी जाय पळय कशी जाय त्या लेकर आमी सेव करता. तेन्ना मात्र ती सेव आमगेर फळीभूत जाता. त्या सिनियर डिवोटीक मान दिवका, रिस्पेक्ट दिवका. तांगेल वेर एक कन्सर्न आसता तांगेल हेल्थाचे की कसन आमगे कन्सर्न आसून तांगेल सेव करता. मस्त सकट आमगेल भाव आसता चांकन सेव करताना. अशी उठयली ती सकाळी कोण सेव दिल्ल्या केलं ना तें पुरो घरी येतं. बट भाव असल्यार आमगे भक्ती मस्त आमी मुखार वगी वता ती. आतां सेव करताना आमी केलो जाणाक आसता सानी सेव निमगिताची आतां केलो भक्त आसता ती सेव दिया म्हणून सांगता. खंयच्या सिनियर डिवोटीन तांकां आपोवन सेव दिल्यार सांगला पळय त्यांनी बंदुका गोळी मरकेन गेले नंतर वापस केन्ना येना ती. सुमारजण तशी वरकेन आसता ती. बंदुका गोळी कशी एक वेळा शूट केली की गोळी गेली की मागीर वापस येना तशीच त्या भक्ताक कसं काम सांगल्यार सेव दिल्यार पळय तो चमकल ते दाखवून वापस येईना तो. तशी जावच्या नज. आम्ही सेव करताना आम्ही एकदम जागृत करता. वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल सेव करताना. नाल्यार अपराध जाता, वैष्णव अपराध जाता तांतून. जेन्ना आमी मनस्पूर्वक प्रितीपूर्वक तोंड वांकड करून तें पुरो सेव करतात पळय तें फळीभूत जायना वगी. ताजे प्रभाव मेळटा कितें म्हळ्यार वैष्णव सेव केला जाल्यार मनस्पूर्वक प्रितीपूर्वक करना जाल्यार ताजे प्रभाव उणे. आनी जेन्ना आमी फुल होल हार्टेडली कंप्लीट सरेंडर जावन विथ ग्रेट ह्युमिलिटी तांकां मान दिवन तांकां रिस्पेक्ट दिवन तांगेल कन्सर्न करून तांगेल विशयीची की चांग आलोचन करून चिंतन करून तांगेल जेन्ना आमी सेव करतात पळय ती वगी फलीभूत जाता. ताजें फळ आमकां वगी लायक मेळटा. आतां प्रताप रुद्राल आमकां स्टोरी कोत्ता हांवें रायाली. प्रताप रुद्राक ताणें कितले प्रयत्न केले चैतन्य महाप्रभूक मेळच्याक. चैतन्य महाप्रभू मेळ्ळी ताका वचन ती कितें म्हळ्यार हांव संन्यासी तो रायू तो भौतीक विशयांत तूं बुड्डील मनीस तो ताका मेळना हांव कसं करचें म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगचें आशिल्लें न्हय. जाल्यार प्रताप रुद्राले हान तूं मिनिस्ट्रीन तूं एकलो रमान राय नाशिल्लो. तागेल वयरी चैतन्य महाप्रभू कंप्लीट दय आशिल्ली फुल्ल. आतां तें पळोवन प्रताप रुद्राक जाळ जाल्लो ताका जाळ जायनी, ताका जेलसी जायनी. ताणें उलटा रामानंद रायक सांगिल्लें आशिल्लें कसं म्हणारी तूं मिगेल काम सोडी आनी 24/7 तूं चैतन्य महाप्रभू सेव करी. हांव तुका पगार अशी फ्रींत दितालो जाल्यार तूं ती सेव सोड नाका तूं मिगेल सेव सोड म्हणून प्रताप रुद्रान सांगिल्लें आशिल्लें रामानंद रायक. तें आयकून चैतन्य महाप्रभू कितली खूश जाल्ली. प्रताप रुद्राक रायाक मेळनाशिल्ली ती चैतन्य महाप्रभू जाल्यार तें आयकून कितली खूश जाली चैतन्य महाप्रभूक. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू कसं म्हणाले ते हाका रामानंद रायक प्रभू कहे तुम्ही भक्त प्रधान. रामानंद रायक सांगता तूं एक मिगेल प्रधान भक्तू चांग भक्तू तूं मिगेलो जाल्यार तुम्हा के जे प्रीति करे से ही भाग्यवान.
कोण तुक प्रीत करता, तुक मोग करता, कोण तुक रिस्पेक्ट दिता पळय तो चड भाग्यवान म्हणून चैतन्य महाप्रभून रामानंद रायक सांगितलं असतं. ताजी नंतर नव्हे प्रताप रुद्राक चैतन्य महाप्रभू मेळिल्ली ती रथयात्रा वेळारी कित्या म्हणारी तो तागेल भक्ताक प्रीती करता. क्वालिफिकेशन तितल्याची प्रताप रुद्राला. चैतन्य महाप्रभू ताक मेळनाशिल्ली, क्वालिफिकेशन कसं ना प्रताप रुद्राला रायाला. तागेल एक सेवक रमानंद राय तो देवाल भक्ती करता आणि प्रताप रुद्राक प्रीती करता, ताक मोग करता. ताक तो रमानंद राय म्हणा पारी इश्ट ताका. तितल्या क्वालिफिकेशन. ताजे नंतर जाल्लें कसं ना प्रताप रुद्राकय चैतन्य महाप्रभू मेळ्ळी ती. चैतन्य महाप्रभू दय मेळ्ळी ताक वरकेन. तितली इम्पॉर्टंट सेवा प्रीती आसका. भक्ताल वयर आमी प्रीत आसका. दासानु दास आमी आसका. भाव तो आसका. आता जीव गोस्वामी वॉज हायली क्वालिफाईड. तो वाराणसीन तू 12 वर्ष ताणे शिक्षी घेतला. आणि शिक्षी कोणाला घेतला? सार्वभौम भट्टाचार्यालो एक लायक शिष्य शिलो, व्हेरी स्कॉलर शिष्य मधुसूदन वाचस्पती म्हणून. तागेला जीव गोस्वामीने शिक्षी घेतली. आणि कसं शिक्षा ताका पुरा कोत आशिल्ला जीव गोस्वामीक. न्याय, व्याकरण, ज्योतिषशास्त्र, वेदास, उपनिषद पुरा तागेला एकदम हायली क्वालिफाईड तो जीव गोस्वामी. जेन्ना 12 वर्ष तागेले शिक्षा पूर्ण केल्या नंतर तो जेन्ना वृंदावन वापस आयलो सनातन गोस्वामीला गेलो तेन्ना सनातन गोस्वामी पातान कसं सांगला तू वस तो आईल कसा लागा दीक्षा जाऊ का म्हणून. जीव गोस्वामी त्याला सनातन गोस्वामी कसं सांगला तू एक काम करी तू श्रील रूप गोस्वामीला वस तो हायली क्वालिफाईड तागेल सेव कर तू म्हणून जीव गोस्वामीक सनातन गोस्वामीन सांगितलं. आता रूप गोस्वामी कोण? सनातन गोस्वामी लागलं भाऊ. आणि वो तागेल बादशाह जीव गोस्वामी. तागेल आनी भाव तागेल पूत वल्लभाचार्याल की वल्लभ दिसता तागेल नाव विसरला. तागेल पूत जीव गोस्वामी. जाल्यार ताण तितली ह्युमिलिटी पडा सनातन गोस्वामी. तांणी सांगलें तू रूप गोस्वामीला वस तागेल सेव करी. आता वो इतलो हायली क्वालिफाईड. जीव गोस्वामीन कितलो आमगेले बुक्सांनी बरयला, ग्रंथांनी बरयला. हायली क्वालिफाईड जीव गोस्वामी. जेन्ना थंय वचून सेव कसं करता आशिल्लो रूप गोस्वामी खातीर. तागेल खातीर तागेल नित्य कामां खातीर उदक हाडून दिवची की, ताण बरयताना फॅन घालची की, ताका वार घालची की. मागीर ताण सांगेल राधा कृष्णाला लीला आसतली की राधा कृष्णान लीला केला पळय त्या पुरा जाग्यार वचून कोयर काडची की, साफ करची की, क्लीन करची की. ह्या पुरा आशिल व्हेरी मिनियल सर्वीस ताण करची आशिल्ल्या. आता आमकां जातवा आमगेर आता 1 डिग्री आयल्यार आमी नेल्यार ना ती. ताजे नंतर आमकां कोणें हेसर पुरा काम सांगल्यार आमी मिगेल काम नाही चलो दुसरो वेगळाक सांग म्हणून आमी सांगता ती. जाल्यार जीव गोस्वामी इतलो हायली क्वालिफाईड आसूं न्हू शिले रूप गोस्वामीला संसान सेव करता आशिल्ली ती. रूप गोस्वामी पुजे खातीर पुरा तयार करची, फूल हाडचे, तुळशी हाडची. पूज जाल्या नंतर आयदन साफ करचे, आयदन घासूच की, फूट करची की ते जागो. ऑल मिनियल सर्वीस. ह्युमिलिटी आसका. सेव करताना ह्युमिलिटी आसका. अहंकार आसचेना जग. इतलो क्वालिफाईड आसून ताणें अहंकार ना. अहंकार दवरला कांय प्रयोजन ना. जायना सेव जायना अहंकार असल्यार. फुल कमिटमेंट आसका देवाल तर्फेन आनी गुरू वयरी. फुल कमिटमेंट आसका, फेथ आसका, भरोस आसका.
विश्वास आसका देवाल वयरी, देवाल भक्ताल वयरी, आमगेल गुरू वयरी. शबरी एक एग्जाम्पल. शबरी जेन्ना तिगे तरुण प्रायारी यंग आसतना घर सोडून धांवन जायली ती. धांवन येवन मागीर मातंग ऋषील्या आश्रमांत मागीर तिगेले सेवा करचें आशिल्लें तिणें. सुरवेक कोणाक एक कळ्ळी कोण तें आश्रम क्लीन करता, फूट करचें. सुरवेक कितें की टायम कोणाक एक कळ्ळी. मागीर एक दीस रात्री तांणी निपून बयसून कळ्ळें ही ब्रह्ममुहूर्ता फूड येवन शबरीन पुरा त्या एरिया तांगेले क्लीन करचें आशिल्लें. तें पुरा तांणी पळयलें तागेल्या शिश्यान. त्या शिश्यान मागीर मातंग मुनीक सांगलें. ताजे नंतर ती मातंग मुनीन तागेल्या आश्रमांत तूं सेवा करचें म्हणून सांगलें न्हू. कितले वर्स तिणें सेवा केला मातंग मुनील आनी मातंग मुनील शिश्याले? सुमार वर्स केलें तिणें. मागीर फायनली जेन्ना देवाल प्लेन आयले तांकां व्हरच्याक सकट शिश्य आनी मातंग मुनीन पुरा चडलीची. शबरीन चडटा मातंग मुनीन तिका सांगलें तूं चोवनाका म्हणून. आतां आमी जाल्यार राबता हांवें, आमी लांबून वतात ना सांगल्यार. आमगेली मेंटेलिटी तशी. हांगा बॉम्बे लोकल ट्रेना वरी लांबतालीच आमी. ना हांव तितली सेवा केला म्हाका कसो लाग म्हणून. जाल्यार मातंग मुनीन एकच उतर सांगल्यार तूं थंय राब, देव तुका सोदून येता. तेन्ना हिण पूर्ण विश्वास केलो हांवें. फूल कमिटमेंट आशिल्लें ते गेलें. कन्विक्शन आशिल्लें तिगे गुरू महाराजाल उतरारी. कंप्लीट फेथ आशिल्ली, विश्वास आशिल्लो. मागीर गुरू महाराजान सांगला म्हळ्यार येतालो देव येता एक ना एक दीस येता म्हणून तिगे मन आशिल्लें तें. आतां तेन्ना तिगे कितलें धैर्य आशिल्लें, कितलें पेशन्स जावं म्हणून आमकां शबरी शिकयता. शबरी स्टोरीन आमी शिकता ती कितलें तिगे पेशन्स आशिल्लें तिका. तें सांगले नंतर मातंग मुनीन तिणें डेली एवरी सिंगल डे, डेज आफ्टर डे देव येता म्हणून त्या वाटेर तिन फूल घालची की, क्लीन करची की, कांटांनी काडचें, फातोरांनी काडून एकदम क्लीन करून ताचेर फूल पातरवच की. ताचे नंतर लायक फ्रुट्स हाडून दवरचे की. तांतूं मागीर चॅक करचें स्वीट आस की, आमश आस की, गॉड आस की, तो पुरो चॅक करून तिणें दवरचें. एवरी सिंगल डे, डे आफ्टर डे आफ्टर डे आफ्टर डे तिणें सेवा केला. मोर दॅन 100 years तिणें सेवा केला तशी. रामचंद्र येयनी न्हू तेन्ना देव. जाल्यार तिणें एवरी सिंगल डे विथ सेम एन्थुजियाजम, तितलेंच तिका धैर्य दवरून, तितलेंच मनस्पूर्वक, प्रितीपूर्वक तिणें एवरी सिंगल डे रामाल वाट राखून ती सेवा करता आशिल्ली. तेन्ना ती तशी जायनी. आमी कसं ना एक दीस 2 दीस 3 दीस आमकां मेळना जाल्यार आमी सोडता ती. आमी सोडता ती. असो कोण करचें इतलें, काल केला पयर केला 10 दीस आपूण करतोच काही जायना येयनी तांणी. आतां आमी एक दीस कोणाले प्रसादांक केला रे तांणी येना जाल्यार आमी सवता ती. एक दीस कोणें सांगलां आमगेले घर कडेन येतात म्हणून आमी त्या लेकार मागीर घर कडेन तांगेले प्रसाद आनी करता ती रेडी करता ती. आनी मागीर ऐन वेळार तांणी सांगतात आमी येना ती. आमकां कितलो कोप येता. सकाळच्यान लागला ती 2 दीस दाखोवन तयारी करतात आमी. इतलें लागला, इतलें गॅस इतलें हें तें पुरो आमी मना एक वेळा येना विचारतो येता. जाल्यार शबरीक पळया ती 100 years तिणें केला सेवा. सेवा कसो ना देव येयनी, सेवा कसो ना येवची वाटेरी कांट आसच्यान फातोर आसच्यान फूल पातरवच की, ताका तांगे देवान येताना तागेले पांया कसं लागच्या नज म्हणून. मागीर त्या देवाल खातीर फ्रुट्स आनी ओट्टू करचे की, आमचे नातील गॉड फ्रूट दवरचें, आमचे उडोवचें. डे आफ्टर डे तिणें केला. बट एक वेळार शास्त्रांत आमी खंय वाचिनी की सबरी वॉज अपसेट. आमी आयकनी शास्त्रांत वाचिला आमी आयकला हांवें कोणाले आमी क्लासांतूं ना. विथ सेम एन्थुजियाजम, with same love, with same dedication, with same determination तिने every single day सकाळ उठल्यानंतर तिने सेवा करची आशिल्ली. तशी आमी जावका. आमगे सेवा वर्क तशी आसका.
एक दिवस मन आईल की आम्ही 64 राऊंड करतात ती सेकंड डे आमगेले अवस्था पडलेल्यार आमकां होत ना. कन्सिस्टन्सी आसका, व्हेरी इम्पॉर्टंट. कन्सिस्टन्सी एकू लॅक आसका आमगेले. होगूर 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 प्रोग्रेस करका, शेड्यूल करका, प्लॅन करका, आणि दॅट प्लॅन मस्ट इन्क्लूड वैष्णव सेवा. विदाउट वैष्णव सेवा आमगेर उद्धार जावचे कष्ट. हांव सांगना उद्धार जायना म्हणून सांगना हांव, बट इट इज डिफिकल्ट. इट इज स्लो. द प्रोग्रेस स्लो जाता. वैष्णव देवाक प्रसन्न करचे कष्ट आम देवाक पळयना ती. वैष्णवाक प्रसन्न करचे इजी. तांगे लायकन सेव करता आणि वैष्णव प्रसन्न जाता म्हळ्यार देव प्रसन्न जाता तीच 100%. आणि तू काही डाऊट ना. लक्ष्मण कसं ना, आता रामचंद्राक वनवास दिताना लक्ष्मणाक वनवास येऊ का म्हणून नाश केला. ज्याला राहील नव्हता, चमकल नव्हता रामाला भेटून. कशाला चमकल तो सेव करू का. मिगेल मालगड अण्णा क मिगेल द्यावा कसं नाही कष्ट जाऊच्या नज म्हणून तो चमकला. 14 वर्ष निद्देनी लक्ष्मण दिवसभर सीता मध्ये लक्ष्मण मुखारी राम मागशी सीता चमकूचे शिला. दिवसभर लक्ष्मण मुखार किती म्हणारी पुरा वाट आणि साफ करचे आणि येतात म्हणून क्लीन करचे. आणि रात्री त्यांनी निदेताना तांगेल रखवाली करची एज अ सेक्युरिटी गार्ड. तांगेल खातीर कंद मूळ फळ पुरा हाडच्या खावच्याक. निदेतान तांगेल हांतूळ घालची की कुसाग्रासानाची ज्याला हांतूळ घालून क्लीन करून हांतूळ घालची की या पुरा सेव करच्याक तो वना चमकलो रामचंद्रा वटू. तो भाव आसका, तशी डेडिकेशन आसका, तितली प्रीत आसका. तिथनं मात्र आमकां सेव लायकन जाता. कोणे सांगलें आमी केल्लें ताचे अर्थ ना. ताचे अर्थ ना. फळ मेळता वयता थंय, बट प्रोग्रेस व्हेरी स्लो तांतू. व्हेरी स्लो प्रोग्रेस जाता भक्तींत आमगेले. जेन्ना आमकां गोत आसून आमी काम करतात पळय तांतू भारी चड रुची. आतां आमकां गोत आसा, गोत जाल्लें आमकां वैष्णवा सेवा इम्पॉर्टंट कसं ना. तेन्ना आमी कंच सेवान तूं अहंकार ना, स्वार्थ ना, लोभ ना, कसं प्रॉफिट असकी म्हणून करचें ह्या पुरा नात आसच्यानच. आणि कसं नासका देवाक प्रसन्न करचे भाव आसका. देवाले भक्ताक प्रसन्न करचे भाव आसका. पूर्ण समर्पण आसका. कंप्लीट ह्युमिलिटी आसका, विनम्रता आसका, एक रिस्पेक्ट आसका, एक मान आसका. या पुरा अशी असून आम्ही सेव करतात पळय, दॅट इज द रियल सेवा. जप करताना के नाही. जप म्हणारी एक सेवा. देवाक भोग करताना ती व एक सेवा. देवाक घालूक फुलमाळ करताना ती एक सेवा. देवाल देवस्थानाक कोयर काढताना की पुसितान की हे पुरा सेवा. कितलेय मिनियल सर्विस असो, कितली सान असो सेवा कर काम मी एकदम मनस्पूर्वक करता. अशी लेक्चर ना जे ही कसन सेव दिला म्हाका ना. खंयच्याय सेव दिवं देव प्रसन्न जाता, वैष्णव प्रसन्न जाता. जेन्ना आमी कसन एक क्वेश्चन करनाची, डाऊट करनाची आणि मनानी विथ कंप्लीट ह्युमिलिटी आमी जेन्ना सेव करतात पळय ताची फळ आमकां वग्गी मेळटा, लायक मेळटा फळ. आनी आमी भक्तीन मस्त वग्गी प्रोग्रेस करतात. देवा धामा वचका आमी वग्गी योग्यता आमकां मेळटा हे सेव करता. तुळसीली, भागवतमाली, भक्ताली, गंगाली पूण आमी सेव करता आमकां नाना नमनाक आमकां मेळटा सेवा. प्रयत्न करका, सोदू का सेवा. सेवा सोदू का आमी.
जेन्ना आमी सेवा सोदून करतात पळय, आतां हनुमानान कसं नाशिल्लें, एक पाटी हांणी पुराणान नक्की केल्लें, पुरो मांगणांनी मेळ्ळें वो ऑलवेज हनुमानांनी सेव करची कित्याक कसं लाग आमकांय सेव करता रामचंद्राली देवाली म्हणून तांणी सांगता ती, आनी तांणी पुरा सेवा डिस्ट्रीब्यूट करता भितरीची, तूं हें करचें तूं तें करचें पुरो तांणी एक भितरी आपणेशें सक्कड सेवा एकदम विचार कर न्हू, आलोचन कर न्हू, पुरा बरोव न्हू, कोणाक सेव कसं दिवचें पुरा तांणी नक्की कर न्हू बसता ती. हनुमाना खातीर कांय सेवा दवरना ती, म्हणल्यार ताणें इतलो ताणें सेव केला पुरा, आमकांय लाभ जावं का म्हणून तांणी प्लॅन केली तशी. हनुमानान येता ताका सेव निमगेल्यार हें सेवा तें सेवा ही सेवा ती सेवा पुरट दिवन जाल्ला. आतां हनुमान कन्फ्यूज, हनुमान ताका भारी हें, अरे हांणी पुराण सेव करताली, हांव व्हरता म्हाका मेळना सेवा कसं म्हणून कशी जावं तें, मग कसं केलें ताणें उड्डू न्हू सिधा रामचंद्रा लायलो, ताका लागीं बसला, रामचंद्रा लागीं बसला तो कित्याक म्हणल्यार ताका तूं कांय सेव दिनी, तूं कसो लांग आयला म्हणून विंगणान आनी पुराण निमगिता ना कसं सांगता ना देवाक जंब येताना हांव मिगेल हात येद्रा धरून चुटकी मारतालो, ती मिगेल सेवा. आतां देवाक जंबय केन्नाय येता सांगून येतोय जंबय ना, दिवसा केन्नाय येताली ती सेवा म्हणून म्हाका ताका देवा लागीं आसका सांगचे तात्पर्य कसं म्हळ्यार सेवा सोदू का, सोदी जाल्यार आमकां सेव मेळटा, आनी सेव मेळटा आमी त्यात मनस्पूर्वक प्रितीपूर्वक सेव करता, तेच मात्र आमगेल्या भक्ती मार्गांत आमी लायक कर न्हू आनी वग्गी प्रोग्रेस करता ती. तितलें सांगून हांव आयचे आमगेल्या हे क्लास कैत करता. कसं नाही चूक जाल्यार कसं नाही कोणाक ऍड करता जाल्यार करी येतं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. आजचे ऍक्च्युली इंटरेस्टिंग आशिल्लें तुमगेलें टॉपिक, आणि तुम्ही इतलं मस्त इतलं भारी तुम्ही